श्री स्वामी समर्थ। सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्याकडे सारखी आसा ती सगळ्याकडे खंयचेय कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी आमच्या वास्को भितर खूब कडेन सिवरेज कनेक्टिविटीच नाशिल्ली। आता तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार आमी उरुले बेलाबाय मेस्तावाडे थंय 2 पंपिंग स्टेशनाचें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। थंय सिवरेज कनेक्टिविटी आमी केल्ली आसा। हांगाय बी सिवरेज कनेक्टिविटी म्हणजे अरावंड 1 कोटी रुपया मोडून सिवरेज कनेक्टिविटी आनी बरी जावची। आनी कित्याक पॉप्युलेशन जशें वाडटा तशें लोकसंख्या वाडटा, बिल्डिंग्स वाडटा, तशेंच आमच्यो पयलींच्यो पायपलायन्स तितल्योच आशिल्ल्यो त्यो वाडोवप, त्यो बऱ्यो करप आनी खंय ते लिकेज जावचें न्ही, ओवरफ्लो जावचें न्ही, नाल्यार लोकांक थंयचो त्रास जावचो न्ही, हें आमचें एक धोरण आशिल्लें। आनी सिवरेज कनेक्टिविटी सॅनिटायझेशन क्लीन आसप म्हणजे सगळ्या कडेन सुलभ शौचालय आसात। आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार फाल्यां एक सुलभ शौचालय आमी जेटीर ओपन करतात, परवा आनी एक सुलभ शौचालयाचें इनॉग्रेशन आमी वेजिटेबल मार्केटा फाटल्यान करतात। ही सगळी कामां जी आशिल्ली हे सॅनिटायझेशन इम्प्रूव करपा खातीर लोक खंय रस्त्यार म्हणजे एमर्जन्सी लागल्यार कांय करचें न्ही हाच्या खातीर ह्यो सगळ्यो करप खूब गरजेच्यो आशिल्ल्यो। ह्या भागांत म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं सिवरेज कनेक्टिविटी सारकी नाशिल्ली, गटर सारके नाशिल्ले, नल्ला सारके नाशिल्ले। पयरूच आमी हांगा एक नल्ला इनॉग्रेट केला आनी 8 दिसांनी फुडलो एक म्हणजे रिवणकर बिल्डींग तो फुडलो आमी नल्ला इनॉग्रेट करता। हें आतां सिवरेजीचें काम जाता आनी रस्त्याचें काम हें जातकूच इमिडिएटली रस्त्याचेंय काम हें जातलें। सो आमी फक्त इतल्याच खातीर राविल्ले की सिवरेजीचें परत परत खोणचें पडचें न्ही म्हणून आमी राविल्ले। सो आज हो सिवरेज कनेक्टिविटीचें काम जाता, ताच्या मागीर रोखडो रस्त्याय जातलो आनी ह्या भागांतल्या लोकांक म्हणजे जो त्रास खूब वर्सां जातालो तो कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। तातूंत भितर हांगा आमचो स्वराज नायक हो खूब इनिशिएटीव घेवन आपलो फूल टायम हांगा घालून ह्या वाड्या खातीर खूब वावर करता, ह्या पार्टान खूब मेहनत करता। फाटीं तुमी पळयलें की हांगा एक मोठो प्रॉब्लेम आशिल्लो गार्बेजीचो, गार्बेज थंय रस्त्यारूच पडटाली। ही सगळी रेजिडेन्शियल एरिया आसा आनी ते आशिल्ल्या कारणान स्कुलाक वतालीं तीं भुरगीं, ऑफिसाक सकाळीं वता, हांगा डेली घाण दिसताली। हाच्या पयलीं आमी 8 ते 9 डार्क स्पॉट्स आमी क्लियर केल्ले आसा। हो एक उरिल्लो, तोय बी ताणें इनिशिएटीव घेवन थंय आज क्लिनलीनेस केलें आनी 2 दिसांनी म्हाका दिसता थंय पेवर्स घालून लोकांक बसपा खातीर बेंचूय जातले। सो हे डार्क स्पॉट्स जे आशिल्ले घाण हे चेंज जावन ग्रीन स्पॉट्सान जाल्या आनी बरे लोकांक बसपा खातीर। सो ओवरऑल लोकांक बरें वातावरण दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताच्या खातीर हो वाडोय आमकां खूब सपोर्ट करता, हांगचे लोकूय खूब सपोर्ट करता आनी हांव हाजेय फुडें आनी भरपूर कामां आसा जावपाची ह्या वाडा भितर तीय करतले। वास्को भितर भरपूर वाडांनी कामां जावपा आसा। ही सगळी आमचो एकूच ध्येय आसा की गांवांनी वाड्या वाड्यांनी गल्ली गल्लींनी आमी पावपा जाय। आतां 10 मिनटां पयलीं आमी मांगरान एका गल्लीन उदकाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, ती पायपलायन ले करपा खातीर आमी तें इनॉग्रेशन केलें। सो आमचो सरकार पळयता की एकटोय मनीस, आमी सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें, लास्ट मनशा पर्यंत आमी कशें पावतले आनी ते पावपाचें साधन असले स्वराजा सारके लोक आसा जे आमकां प्रेशरायज करता नाल्यार आमकां नजरेक हाडून दिता की खंय प्रॉब्लेम आसा, खंय कितें आसा। त्या खातीर एक बरें वातावरणान आज आमी काम करता। आमचो सरकार आज आमकां फूल सपोर्ट करता। आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें 2.5 कोटी रुपया आमकां प्रत्येक MLAक एक एडिशनल फंड दिला, जेणे करून आमी गल्ली गल्लीन खंय कितें कामां आसा ती करूंक शकता। ताच्या खातीर एक बऱ्या वातावरणान आज वास्को भितर कामां चल्ल्या, सगळ्या लोकांचो सपोर्ट मेळटा। देव बरें। दाजीबो सगळे कडेन पंपींग हे लायन अप सगळी घालतातूच, पण खंय तरी सिवरेज पंपींग स्टेशन आहा ती अपग्रेडेड जावपाची गरज आसा। फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला एक प्रॉब्लेम चालू आहा, सो कशें तरेन तुमी पळयता? हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आसा न्ही हे गेले 15-20 वर्सांचे प्रॉब्लेम्स आसा आनी म्हाका येवन 3 वर्सां जाल्या। सो सगळे प्रपोजल्स आमी घाल्या, हे सगळे पंपींग स्टेशन पासून अपग्रेड करपाचे प्रपोजल्स आमी घाल्ले आसा, तेय बी काळांतरान एप्रूव जातले। एकूय काम उरपाना इतलें हांव आश्वासन करता। आनी ही सगळी कामां आनी तें कॉर्डिनेट करून खंयच इवन पावस घोग्यांनी पडले कित्याक वॉटर टेबल वयर येतकूच ओवरफ्लो जाता, पंपींग तशें जायना, पूण तेय बी प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे हाच्या खातीर टोटल जी पंपींग स्टेशनां वास्को भितर आसा ती अपग्रेडेशनां आमी घाल्या आनी ती अपग्रेड जातली आनी हो प्रॉब्लेम सुटावो जातलो। अरावंड 1 कोटीचें हें आसा। हांगा थोडे आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन करता तेन्ना सुकूर म्हणटा तो आमचो भाव, ताणें थोडे आमकां करपाक सांगले थोड्यो गोश्टी, जेणे करून आनी स्ट्रीमलायन जातले। सो हो असो सपोर्ट जेन्ना लोकां कडल्यान मेळटा तेन्ना आमी बी एक पब्लीक सर्वंट आमकांय बी तें करप बरें दिसता आनी अशेंच सगळ्यांनी फुडें येवचें। ह्या वाड्या भितर कितेंय आसा जाल्यार म्हाका, हांव सपोज नासलो जाल्यार स्वराजाक सांगलें जाल्यार यू कॅन टॅकल द इश्यू।
सगळ्यांनी तुझे आभार मानता आमदार बाबाचे की तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ह्यो हांगासरली जो सेवरेजचो जो प्रॉब्लेम आसलो ह्यो पावसान आमकां गेले 2-3 वर्सां आमी पयले सतीत हांगासर सदां जो ओवरफ्लो जातालो हांगा स्कुलाची भुरगीं येता हांगासरले लोक येता ह्यो सदां आमचो बिजी रोड मेन रस्तो आमचो ह्यो भितरलो इंटरनल सो जावपाचो एकदम गरजेचो आसलेलो आमी परत दाजीकूय हांगा सांगलेले ह्यो इश्यू आसा सो तेंच्यांनी ह्यो हातीन घेतलो आनी ह्यो ऑलमोस्ट आतां 1 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा ह्यो हे पायप बस्टिंग मेथडासून जी स्ट्रीमलायन जातलें हें काम तितून आमकां ह्या लोकां खातीर खुबशे बरें काम जालें आमी सगळे कडेन पयलां आतां दाजी वाड्यांनी सगळे कडेन काम करता तेजो सो ताजी कावन्सिलर आसूं जाल्यार ऑपोजिशनाची कावन्सिलर कांय भेदभाव नासतना सगळ्या वार्डांनी तो काम एक लायनीन करता एक डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन सगळ्या लोकां खातीर एक काम करता सो तेंचे मना पासून आभार मानता आतां काही दिसां पयलीं आमी हांगा गटाराचें जो ओपनिंग केला काम केलां मागीर आतां हे सेवरेज लायनीचें काम ह्यो रस्त्याचें काम सुद्दां चालू जावपाचें पूण हे सेवरेज पयलीं परत खणटले परत रस्ते जातले ते एवॉयड करपा खातीर पयलीं सेवरेज लायनीचें काम आमी हातीन घेतलां आनी काही दिसान आमी आतां हांगा रस्त्याचें सुद्दां काम चालू जावपाचें आसा सो आभार मानता दाजीचे देव बरें करूं 15 दिसां पयलीं आतां नल्ला आमच्या फाटल्यान जे बिल्डिंगे फाटल्यान नल्लाचें काम आसा ते 15 दिसां फाटल्यान इनोग्रेशनान ते काम चालूय जालें आतां सेवरेजी खातीर आमकां खूब हांगा एरियान खूब आमकां त्रास जातालो गटर चेंबर सगळे भरताले आनी हे भायर व्हांवून वयताले पण स्वराजान ती सगळी इनिशिएटीव घेवन दाजीक सांगून तो एक सेवरेजीचो हे पास करून घेतलो आनी हांव खरें सांगता स्वराजाचें बी देव बरें करूं म्हणटा की आपली स्वराजान खूब कामां हेवटेन हातीन घेतला आनी ती सगळी अशी देवाचे कृपेन ती सगळी सक्सेस जावं दी अशें आमी बी मागता आनी जेन्ना आमकां दाजी सराचो सपोर्ट आहा जाल्यार आमी कसले कामांक आमी भिवची ना आमकां केन्ना बी आपय जाल्यार आमी एवर रेडी रावतलो आतां बी दाजी इतलें हितून हें केलां आतां फुडेंय तो तितलेच हितून हेज्या जास्त मतान तो जिखून येतलो तेन्ना आमी तितलीच कामां आनी आमच्या वॉर्डा खातीर कमी करून घेतली थँक्यू